मगर बाबणी नो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगासो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन एमिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी हांगासर आयल्या. पास्का काळ सोसोत आयतारा चरण करच्या वखता मोवाळ गोवळ्यांचो मोगाळ शिळयो जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता. देव आपोवण्याचो आयतार आज आमी आचरण करच्या वखता देवाची कृपा आमचे दिन देवन येवून दी. सोमेच्या शेतांत वावुरच्याक वावराडी उर्बेन फुडें सरून दीत म्हणून विशेष करून ह्या संदर्भार मागया. ह्या संदर्भार दुसऱ्या वर्साचो लग्न जिविताचो उगडास काडून देवाक अर्घ सावन मिसाचें बलिदान भेटयतात. ग्लॅडसन आनी जेसेन्सिया पिंटो रुजाईवाडो त्यांच्या तेसा बसोत इराद्या बसोत विशेष करून आमी मागया. तशेंच अर्घ सावन मिस भेटयता फ्रांसीस आनी आयडा डिसोजा रुजाईवाडो तांच्या इराद्या बसोती विशेष संदर्भार आमी मागया. देवादीन सल्वादोर डिसोजा जत्म्या मिस दिता एडविन डिसोजा कार्मेलवाडो. तशेंच देवादीन सिंथिया फर्नांडीस जत्म्या मिस दिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका. कुटुंबांत देवादीन जाल्यार संजय जत्म्या मिस दिता कामिल फर्नांडीस साकिनाका. हे सर्व ते बसोत मागया आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मगतन बसयलां उडास करून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाचेनो सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं कुटुंबा स्पिरितान हे विधी बोवारी आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती मोवाळ गोवळ्यांचो मोगाळ शेळयो जाव्या म्हणलो संदेश दिता. जेजू बोरो गोवळी आमकां ताच्या शेळयांक मोगान राखता, सांबाळता आनी जतन करता. आमी ताचे संगी ताच्या हिणान मोगान जियेतना पांचवो सोरो म्हणली बेसांवां आमकां लाभतात. आज आमी देव आपोवण्याचो आयतार संभ्रमता. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देवाच्या आपोवण्यांक वाळो दिवन जेजूची बरी खबर याजक धार्मिकां जावन संवसाराक वरगडच्याक ह्या येवकरीसाच्या बलिदाना वेळी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवते प्रिवंटो घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. नितळ काळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. एक घडी दोळे धांपया आमी. समेचे उतर आमकां मोवाळ मोगाळ जावंक आपोवणी दिता. म्हणजे दिसपट्ट्या जिवितांत मोवाळाय आनी मोग
विसरल्या खातीर गरबी हंकारी जावन द्वेशाचे मनीस आमी जाल्ल्या खातीर पश्चात्तापोवन बक्षाने मागोवन म्हणया सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय मंगळा जेजू तुज्या काळजा सारके जावंक बळ्यांनी कलत्या काळजाचे जावंक तूं आमकां आपणी दिताय तुज्या काळजा सारके जावंक खूब प्रयत्न करनातल्या खातीर पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय तुज्या उल्या पळो दिवंक फाटी सरिल्ल्या खातीर तुज्या शेतांत वावरूंक नाकारल्या खातीर तुज्या शेतांत वावुरतेल्यांक द्वेशिल्ल्या खातीर पश्चात्तापवता बक्षाने मागोवन म्हणटा हांव सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय देवाची काकुळत तकली बघून आमी जोडून घेवया सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंचगी आणि शांती तुझ्या इष्टा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणी मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया एकडी बडदोळे दंपी आमच्या ते समा खातीर हृदयां खातीर मागया पावसा बसोत ही विशेष करून आमी मागया पवित्र सभे बसोत पवित्र सभेच्या सर गुवड्यां पसोत मनियरां पसोत आमी मागया पवित्र सभेक बरी देव पोनी पावस जायची आमी मागया सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या एका सिनांत सर शेडयांक तारान मेळचें म्हूण बरो गवडी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो शेडयांक तूं आपापल्या नांवान वळखता तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या सरावाक तांकां पावयता
तर या आमच्या गोवळ्या सोताळो सदांच वळखूंक ताच्या फाटल्यान वचोंक आनी नागोवण्याच्या हातांतली सुटोवन जेजू दिता तें तुजें सुबाम जिबेत घेवंक आमकां फोव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत झेत आनी राजवाड चलयता आसनाच्या आसना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तो पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हण इस्रायेलाचें सगळें घराणें दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांचीं काळजां सिंदलेले बरी जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हरेकलो आपल्या पातकांचें बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवे पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या अर्येकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे सश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. Serveis pomos uguli, kains magawunina. Serveis pomos uguli, kains magawunina. Serveis pomos uguli, kains magawunina. Paswas rumiltati, tumakavishiudita. Nishantut katay, makatoa ponwarta. Muja jiwag novyan, gırtay dita. Serveis pomos uguli, kains magawunina. आपल्या नावासरी तूं म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या वेळांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेतासात ती म्हाका धैर्य दिता. Serveis pomos uguli, kains magawunina. Serveis
जावं पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वसप. प्रिती मोगाच्या न्हू, बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कर सोंसल्यात. तांच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडान तांव कसलेंच कापाटीपण आयलें ना. तुका सेवलेलो वेळार ताणें पाटी सेवलें ना, ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टयलें ना. बागार निती प्रकार झडती करतल्यांचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुरसयल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आशिल्लीं तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्यातय पाटी आयल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. अंश बरो गवळी म्हणटा सुमी, हांव म्हज्या बोकऱ्या वळखता आनी तेय म्हाका वळखुता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वर्था. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून फरिजावा लागीं म्हळें, सतीस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे सुवाटेन वयर सोडून येता तो चोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी हाका राखवाल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करना तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान बिलकूल वचनात ते परक्याचो ताळो वळखना जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळोवन धांवतात. जेजून तांकां येवपार सांगली, पूण ताणें सांगलेलो अर्थ तांकां जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व चोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांत भितर सरता तो साबीत नासतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सोरोवूय मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हण, बरोवन ओमतोंच्या मापान तें मेळो म्हण. देवाचें उतर. वगडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो, तशेंच ऑनलायनीर हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर्व भक्तिकांनो, तुमचे लागीं एक सवाल विचारून तर हांव एक पापसेब मीस भेटयता आनी एक गवळी बिस्प मीस भेटयता आनी एक याजक मीस भेटयता. कोणाचें मीस देवाक मानू वता? कोणाचें? हां, सगळ्यांचें. कोण पळे जेजूच्या काळजा सारको जावन आपलें धन आनी मोन सगळें घालन सोम्याच्या नांवान देवाच्या मानाक मिसाचें बलिदान भेटयता पळय, ताचें मीस देवाक चड मानूं जाता. ह्या कसो पात्रून आसा तुमी जाणात? कोण? जुवां मरी वियांनी
एक साधू याजक आनी साद्या व्यक्तित्वान ताणें बडयलेले मीस देवाक चड मानवतालें. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, पवित्र सभेंत पापसाहेब आसा की ना? आसा की ना? आसा. पापसाहेबान एकल्यानच सगळी पवित्र सभा चलोवंक जाता की? जाता? जायना, सादीत ना. देखून पापसाहेबाच्या नांवान गवळी आसात. गवळी बिस्प म्हणटात तांकां न्ही. त्या देसिजेंत पापसाहेबाच्या नांवान ती पवित्र सभा चलयतात, तांकां गवळी म्हणटात पळय गे. आनी देसिजेंतल्या गवळ्यान बिस्पान सगळी पवित्र सभा चलोवंक जाता की? जाता? ह्या जगत नांत बिस्पांक जाता? जायना. जाता की? जायना. देखून ह्या जागा बिस्पाच्या नांवान, गवळ्याच्या नांवान फिरगजांनी, हळल्यांनी, गांवांनी गवळ्याचो वावर करतले आसात. तांकां कितें म्हणटात? याजक म्हणटात. याजक. पापसाहेब, बिस्प आनी याजक हे तिगी जण कोणाचें स्थान घेतात? कोणाचें स्थान घेतात? एका बापाईचें स्थान घेतात. एका बापाईचें स्थान घेतात. बापाईचें. देखून पापा म्हणटा न्ही गे. पापा न्ही गे. पापसाहेबाक पापा म्हणटा. पापा म्हळ्यार बाप. भाग्यवंत बाप म्हणटा न्ही. भाग्यवंत बापा लिओ सोदव म्हणटा. भाग्यवंत बापा बाप. गवळ्याकी कितें म्हणटा? गवळी बाप म्हणटा न्ही गे. म्हणटा की ना? गवळी बाप. आनी ह्या जाका कितें म्हणटा आमी? याजक बाप म्हणटा. फादर म्हणटा. फादर. याजक बाप. पळय तेगी आसात एका बापायच्या स्थानार आसात. बापायच्या स्थानार आसात. कित्याक आसात? कित्याक आसात? आशिर्वाद दिवच्याक आसात. कित्याक? आशिर्वाद दिवच्याक ते आसात. आशिर्वाद. आदल्या सोमारा उडपीच्या नव्या गवळ्याची वर्द जाली आनी त्या वर्देच्या मिसाक गेल्लो आनी आमच्या मंगळूरच्या गवळी बापान अपुरबायेचो एक शिरमांव दिलो. अपुरबायेचो शिरमांव तुमी आयकला गुर्तू ना, पूण त्या शिरमांवाच्या सुरवेर एक ल्हानशें गडीत बिस्पान सांगलेलें आसा. रोमांत एक देवसार धांवडयतलो, एक्झोसिस्ट आसलो. देवसार धांवडयतलो एक्झोसिस्ट. ताचें नांव गाब्रिएले आमोर्त म्हण. गाब्रिएले आमोर्तो. रोमांत देवसार धांवडयतलो. ताच्या नांवान एक पिक्चर आयलां. पिक्चर आयिल्लें तें थोडे पटी कोडयाळी भारत मोलांत आयिल्लें. पोप्स एक्झोसिस्ट म्हण. पोप्स एक्झोसिस्ट. युट्यूबार आसा पूण तें पयशे दिवन पळोवचें पडटा. डायरेक्ट पळोवंक मेळना. तें क्लिप्स मेळटात. पळयलें? पोप्स एक्झोसिस्ट. आनी ह्या फादरापान गाब्रिएले आमोर्तेन लगभग 60,000 देवसार धांवडयलेले आसात. 60,000 केजी हँडल केल्ल्यो आसात. आनी आयल्या वार 2016 इसवेंत आपल्या 9 आनी 1 वर्सां प्रायर तो मरण पावलो. ताणें जायते बूक बरयल्यात. तांतल्या एका बुकांत एका चलये विशान तो सांगता. एक बापूय एक 14-15 वर्सांच्या चलयेक घेवन ह्या पाद्र्यापा लागीं गाब्रिएले आमोर्त लागीं येता. कित्याक 14-15 वर्सां पयलें ती चली बारी माणसुगेची मायामोगाची सादी कालती. 14-15 वर्सां जाल्या उपरांत ताचेर एकच पुटी बदलावण येता आनी बदलावण येवन तें भिरांकूळ रागिश्ट जाता. गाळी दिवचें, पजडें उलोवचें, वायट उलोवचें, कोटें उलोवचें भिरांकूळ रितीचें जाता. आनी हें पळयल्लो बापूय भिवन ताका जायत्या वखदांक आस्पत्रेंत थंय पुरो व्हरता आनी ताका कांयच पिडा मेळना. निमाणें
तो ह्या याजक सरसी हाडटा आनी हो याजक लात्रन बाजिलिकाच्या मुखार थंयसर पवित्र मेटां आसात. सांता सेकुला म्हणल्यार सुवातेर हो देवसार दवंडयतलो. ह्या सुवातेक तो हाडून येता आनी ह्या याजका मुखार त्या भुरग्याक दवरता. आनी याजका मुखार भुरग्याक दवरच्या फुडें हो बापूय कितें करता, ह्या भुरग्याच्या तकलेर आपलो बापूय कितें करता, याजकाच्या तकलेर हात दवरता आनी मागता. याजकाच्या वो बापूय आपल्या दुयेच्या तकलेर हात दवरता आनी मागता. वो बापूय आपल्या दुयेच्या तकलेर हात दवरता आनी मागता आनी उपरांत पाद्र्यापा लागीं दुयेक दिता. आनी पाद्र्याप ते मेजर एक्झॉर्सिझम करचें मागणें म्हणटा आनी उपरांत तें मागणें म्हणून जाल्या उपरांत आनी तें भुरगें सादें जाता पयलींच्या स्थितीकच येता. आनी तो बोलता तूं बरयता, तो पाद्र्या बरयता, गाब्रिएल आमोर तें बरयता कितें म्हळ्यार तो बरयता, हर एका बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें जिवीत संतोशायता. हर एक बापायचो आशिर्वाद भुरग्याच्या जिवितांत सुडका हाडटा. हर एक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें जिवीत नंदन करता. देखून बापायचो आशिर्वाद भोव गरजेचो. देखून देवाचे उपादेश आसात आमकां आनी चवथ्या उपादेशांत कितें म्हणटा, तुज्या माय बाबाक मान दी, तुज्या आवय बापाय मान दी. कित्याक आवय बापायचो आशिर्वाद तुजें जिवीत नंदन करूं शकता, तुजें जिवीत संतोशावंक शकता. देखून सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 3 आमी पळयता, आवय बापाय मान दिवच्या विशीं बरयणारा पुरबायन म्हणटा, तुज्या बापायक मान दी, तो उतर प्राय पावल्या वेळार ताचो सांबाळ कर, तो अस्क जाल्ल्या वेळार ताची केळकुळां करनाका, तो अस्क जाल्ल्या वेळार ताका तूं धैर्य दी, ताका तूं सांगात दी, ताची सेवा कर, ताका मान आनी गौरव दी. आनी खंडीत भरपूर आशिर्वादां तुज्या भुरग्यां उदेशी तुका वळोवन येतलीं. तो अस्कत म्हूण चिंतून ताची बेपारवा करिनाका. तो तकलेंत अस्क जाला म्हूण चिंतून ताची कुडी काडिनाका. सिरकाचो ग्रंथ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आवय बापायक कशें मान दी जाय आनी सरकीचीं बेसांवां कशें ह्या आवय बापायची जोडी जाय म्हणले विशीं तो आमकां सिरकाचो ग्रंथ सांगता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक याजक, एक बिस्प, एक पापसेब देवाची आशिर्वादां आमचे मदें जोडून दिवचे ते व्यक्ती जावन आसात. देखून ह्या बापायच्या आशिर्वादा बरी एक पापसेबाचे आशिर्वाद आपल्या परचेक, बापायच्या आशिर्वादा बरी एक गवळ्याचे आशिर्वाद आपल्या देशीच्या परचेक, एक बापायचे सर्गीच्या देवाच्या आशिर्वादा बरी एक बापायच्या आशिर्वादा बरी एक याजकाचे आशिर्वाद ताच्या फिरगजेच्या परजेचेर पडचें तशें जावन आसा. देखून एक याजक आमकां चड पवित्र सभेंत चड मोगा आसूं, चड मान आसूं आनी चड भक्तीसो जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां कतोलिकांक याजका विणें जिवीतच ना. आसा ना. जल्मांत मरण पर्यंत आमचें सगळें जिवीत याजकाच्या भोंवतणी वेडो घाल्लें आसा. याजक आमकां उठतना बसतना न्ही याजक जायचे. याजका विणें आमचें जिवीत ना. पूण हे याजक कोण? हो याजक कोण? याजक कोण? हो याजक मनशां मदलो तुमचे बरी आसलेलो, देवान विंचलेलो. हो याजक देवा आनी मनशां मदें एक मध्यस्थ कशें. हेब्रेवकारांक बरो म्हणटा, लोकां तर्फेन देवा हुजीर
लोकांमदलो विसून काडलेलो देवा हुजीर उबो रावलेलो एक मध्यस्थ कितें करता तो लोकां नाडलेली दानां घेता देवाक बलिदान जावन भेटयता लोकां नाडलेली मागणी घेता देवाक बलिदान जावन भेटयता आनी अशें देवा आनी मनशां मदें एक निसण कशें तो उबो आसा निसण तुमी जाणा न्ही निसण एका माळ्याक वचोचें जाल्यार निसणेची गरज आसा मेटांची सिडयेची गरज आसा तशें याजक मनशां आनी देवा मदें एक निसण कशें आसा देखून हो एक याजक देवाचो मनीस देवाचो याजक देवाचो प्रवादी देवाचो मनीस देखून हो सोम्याच्या काळजा सारको ताणें जावंक जाय सोम्याच्या काळजा सारको ताणें आसूंक जाय सोम्याच्या काळजा सारको याजक कित्या खातीर आसा याजक लोकांची आत्मीक गरज तीर्चुचें ताचें पयलें काम संस्कार दिवचे बावतिस्मो जावंक पुरो प्राजीत जावंक पुरो एवक्रिस्ती जावंक पुरो पिडेस्ताची माखणी जावंक पुरो लग्न जावंक पुरो वा तरातरांचे संस्कार दिवच्याक ताका अभिषिक्त केला दुसऱ्यान देवाचें उतर परगट करचो एक प्रावादी लोकां हुजीर देवाचें उतर परगट करचो सुकाळी आनी आकाळी कळमीत नासतना धैर्यान देवाचें उतर परगट करचो एक प्रवादी याजक देवाक बलिदान भेटोवचो एक म्हणयारी देखून वर्द मेळटा आसतना बिस्पुताच्या हातांत कालसांनी उंडो दिवन म्हणटा लोकां नाडलेली दानां घे तूं करताय तें समजून घे तूं हातांत धरताय ताची देख घे आनी कुसायलेल्या जेजू सारकें जावं तुजें जिवीत पळया हें ताका आपोवणें असले आपोवण्या खातीर तूं आयलोलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून एक याजक खंय तावन येता एक याजक आमी म्हणटा ट्रान्सफर जाताना आमकां बरो पाद्र्या मेळोजे हुशार मेळोजे तरणाटो मेळोजे न्ही म्हणटा खंय तावन येता याजक आमकां ब्लॉक जाय जाल्यार आमकां इंटरलॉक जाय जाल्यार आमी फॅक्ट्रींत हाडी येत न्ही फातर हाडी येत न्ही याजक काडूंक जाता ती याजक कुटुंबांतावन येवचें तुमचें तसलें कुटुंबांतावन येवचें याजक कुटुंबांतावन येवचें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवापण्याचो आयतार संभ्रमतना आज पवित्र सभेक याजकांची गरज आसा पवित्र सभे देखून पवित्र सभा खंय तावन येता पवित्र सभा याजक खंय तावन येता कुटुंबांतावन येतात आधुनीक काळार याजक मस्त उणें जाल्ले दिसून येतात न्ही मस्त सगळ्या संवसारांत ताका कारण जायतीं आसात एक कितें भुरग्यांक कुटुंबाचो संख्यो मस्त उणो आसा एक भुरगें दोगां भुरगीं दुसऱ्यान आधुनीक बदलावणाच्या आकाशी संवसाराक पाठ करना सोमेचो फाटलाव करचें तितलें सुलाभायचें न्ही तिसऱ्यान एणे तेणें ह्या जगा विशांत धार्मिका विशांत पाड उलोवंक आयकूंक मेळलेल्या वरवीं अब्बा म्हाका नाका अब्बा तें जिवीत नाका कोण आयकूंचें कालें केल्यारय दुसोतात बरें केल्यार दुसोतात वायट केल्यार दुसोतात देखून सावास नाका आमी आमच्या इतल्याकच रावया म्हणलें चिंता युवा जाणांचें चवथ्यान आधुनीक युवा जाणां थंय तो भावार्थ आनी मागण्याचें जिवीत इल्लेशें उणें जाल्लें दिसून येता पार्टी क्लब्बां पब्बां डॅन्स आनी कितें स्मोकींग आनी कितें ड्रग्स अशेल्या संगतींत गुमान दिवन फ्रेंडशीप पार्टीज म्हणल्यार त्या संवसारांत लेजरली संवसारांत जियेतना ह्या अशीर संवसाराक येवच्याक इल्लीशी नरगतात पूण पवित्र सभेन वावर मस्त आसा जेजू कितें म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसात पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेच आसा देखून पिकाच्या दन्या लागीं वावराडी धाडच्याक मागा पिकावळ म्हळ्यार कितें पवित्र सभेन जायतो वावर आसा
अलंगारान ती जायतो वावर आसा एका पदऱ्या करसो वावर न्ही दोग पदऱ्या बसल्यार ताजेक पावना तितलो वावर आसा पूण पुवी सभेन याजक नात वावर मस्त आसा कसलो वावर सोमी म्हणटा बाबा 17 जाणां धाडूंक म्हणटा वसा रडतेल्यांक बुजया भुकेल्यांक दिया थानेल्यांक पियोंक दिया भुकेल्यांक खावंक दिया वस्तू नातलेल्यांक पांगरोवंक दिया बिडार नातलेल्यांक बिडार दिया वसा देवसा लागलेल्यांक धोंडेया तकल्यार हात दवर मागा पिडेस्तांक गुण करा वसा सगळ्या संवसारार जायतो वावर आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण वावर करच्याक हे 2 हात पावनात देखून जायते हात मेळोवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आदींच्या काळार एक फिरगस विकार म्हळ्यार सगळें आसलें तोत्तो वकील तोत्तो जड्ज तोत्तो दाक्तेर तोत्तो शिकोणदार तोत्तो टिचर तोत्तो मास्टर सगळें कळलें की ह्या जाग्या लागीं येताले न्ही गे आतां ह्या जाग्या लागीं सडावत खंयच्याक येतात बेसांव मागूंक येतात संस्काराक येतात संस्कार कार्यांक येतात मिसांक येतात मागण्याक येतात कावन्सिलिंगाक येतात पूण आतां वकिलाची गरज आसल्यार वकिला सरशी येतात न्ही न्यायाची गरज आसल्यार कोर्टाक येतात न्ही भलायकेची गरज आसल्यार आस्पत्रेक येतात पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक मनीस ह्या जाग्या सरशी येता देवाची बेसांवां मागच्याक बेसांवां जोडच्याक सक्रामेंताची कुरपा जोडून घेवच्याक सोम्यासो आशिर्वाद सक्रामेंताच्या कुरपेच्या जरी मुखान घेवच्याक येतात आनी खूब गरजेचें देखून देवाचें उतर म्हणटा आमी सर्व वावरड्यां पासून मागोवंक जाय आज देवापणाचो आयतार आमी आचरण करता आसतना पवित्र सभेन जायतो वावर आसा तुमी पळयल्यात मुंबय जावं कितल्यो इगोर्ज्यो आसात कुडियळ जावं आमच्या मंगळूर कितल्यो इगोर्ज्यो आसात कितले संस्थे आसात धर्मिकांचे कितले संस्थे आसात सिस्टांचे न्ही बरो पूण कितें नात ओकेशन्स नात हांव उत्तर भारताक गेल्लो थोड्या इस्कॉलांची भेट करच्याक धर्मीक भयणी इस्कॉलां चलोवन आसात आनी ती म्हणटात आमकां ओकेशन्स नात पयलीं आमच्या एक इस्कॉलांत 7-8 जाणां सिस्टां शिकोवन आसलीं आतां एकलीं दोगां शिकयतात आतां गाडी थोड्या इस्कॉलांत प्रिंसिपल मात आसा उरलीं पुराय लायक आसात देखून आमी कितें करचें प्रोविन्स जॉयन मर्ज करचें थोडे फावटी देशी पाद्रे नातल्या वेळार देशी मर्ज करतात उडपी आनी मंगळूर मर्ज केल्यार केली सांगूं जायना आनी फ्युचरान पाद्ऱ्यार ना जाल्यार वैगी तशेंच देश मर्ज करतात आतां प्रोविन्स मर्ज करतात उत्तर प्रोविन्स ते प्रोविन्स म्हूण सांगात हाडटात कित्याक म्हळ्यार सिस्टर नात आनी कांय एकली सिस्टर म्हणटाली जर तर देवपणीन नान जाल्यार इतलीं बिल्डिंगां इतलीं इस्कॉलां इतले संस्थे आसून कितें फायदो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज देवापण्या खातीर आमी मागता आसतना देवापण्या खातीर आमी स्पंदन करूंक जाय आमच्या भुरग्यांक देवा विशांत ह्या जागा विशांत पवित्र सभे विशांत बरें उलोवन तांकां पाठिंबो दिवंक जाय फकत ह्या जग मात्र न्ही धर्म भयणी आसात धर्म भाव भयणी आसात त्या मेळांत तांणी भरती जावचे दिशेन प्रयत्न करूंक जाय कुटुंबांत भुरग्यांचो संकोय सोडोवचे प्रयत्न करूंक जाय एक म्हाका न्ही बापायन म्हणून जाय एक म्हाका एक म्हज्या बायलेक आनी एक म्हज्या देवाक अशें आमी देवाक दिवंक जाय देखून हे मतीन दवरूंक जाय काजर जातल्या जोड्यांनी हे मतीन दवरूंक जाय देवा खातीरपणी पवित्र सभे खातीरपणी हांवें कांय दिवंक आसा देखून भुरग्याचें देणें रुता करन एक पवित्र सभेक दिता म्हणल्यार चिंता पो आवय बापाय थंय रुता जालें जाल्यार कांय दिवपणी सर्तीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आज आमकां देवपणाची गरज आसा की ना आसा देखून आयच्या सुवार्थेन जेजो म्हणटा हांव बोकऱ्यांचें दार खरो गोवळी दार उक्तें करन मोकल्या बागल्यांतल्यान भितर येता फाटल्या बागल्यांतल्यान भितर सरता तो सोर आनी लुडकार देखून हांव बोकऱ्यांचें दार बोकऱ्यांचो दारवटो बोकऱ्यांचें भागील म्हज्या मारिफात येता हर एकलो म्हजो ताळो आयकता आनी म्हजो ताळो आयकता ताका म्हजी वळख आसा आनी म्हजी वळख आसा तो म्हजे सांगाता रावता परक्या सांगाता तो रावना ताची वळख ना ताका भिरांत दिसता ताचे धंदो पोळ धांवता कित्याक तो सोर आनी लुडकार देखून आमी हर एकले सोम्याच्या काळजा सारके
बरे गवळी जावंक जाय देखून आज एक याजक जावं इबिस्प जावं एक पाप सेब जावं सोम्याच्या काळजा सारको बळो आनी खलतो जावन सेवा दिवचे तसले याजक आमकां जाय जाय त्या पासून आमी मागत जाय ते मात्र न्ही आमकांय ती जबाबदारी आसा पवित्र स्नानांत एक प्रवादी जावन एक याजक जावन आनी एक राय जावन एक मणियरपण चलोवचें देणें पवित्र स्नानान आमकां लाभलां देखून आमी हर एकलो दादलो वा स्त्री पूत वा धू भाव वा भयण चेडो वा चेडू हर एकल्यांक आमकां एक जबाबदारी आसा कसली जबाबदारी सोम्याच्या काळजा सारके जावच्याक सोम्याच्या काळजा सारके गवळी आमी जावच्याक आमच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांची आमच्या ताब्यान दिल्ल्या कुटुंबाच्या सन्यांची जतन घेवचे सोम्याच्या काळजा सारके आमी जावंक जाय सादे आनी बोळे तवळ हर एकलो आमचें उतर आयकता मानून घेता तांचे संगता आमी रावता ते आमच्या संगता रावतात आनी अशें एक हिंड आनी एक गवळी जावंक साध्य जाता असले चिवी जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया त्रिएका देवाती आसुल्लो आमचो बाबार तुसारिया सगळी संगता एकाच देवा सत मानता सरपदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आणि एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैवासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसोत आनी आमचे चडवणे बसोत सर्गातावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मयेची उदरी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणे क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका निके केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गार सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मनशांचे वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जेवता तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविता विश्वासू रावता आमेन ह्याच विश्वासान बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएका देवाच्या पांयां तळ्या समर्पिया मोगाळा बाप्पा पयस सभे सोलोन वरच्या पप्पा साहेबान बिचपांनी याजकांनी आनी लायक धर्मिकांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन मोगान एकवटीत हिंड बांदून हाडच्या वावरान तुजो आदार दी तशेंच तांची सर्व योजना सफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या गवळ्या बरी जबाबदारेन शेळयांची जतन करूंक आनी निस्वार्थी सेवे मारिफात लोकांच्या आनी समाजाच्या उद्देगते खातीर वावुरच्या तुज्या मजत लाभी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जेजू बऱ्या गवळ्याचो ताळो परकून समर्पीत जिणे मारिफात तुज्या पुता जेजूची शिकवण हर एकल्या परगडच्या तुज्या शेतांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक विसरून काड म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध पिढेनी आणि उतर प्राये वरवीं कस्तूंच्या आमच्या भावा भयणीक तुजी साय दी कस्ता वेळा धैर्यान साडिनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तुजी सकत दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांनी तुज्या राजाची मौल्या जिणेंत पाळूंक आनी देखी बरी चल समकोन आपणूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या योंकारिसाच्या मेसा बाबारी एकठांय जाल्ल्या समेस्तांनी बऱ्या गवळ्याची देख आनी मार्गदर्शन घेवन एकवटच्या हिंडांत मोगान जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एकडी बोरदोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया अख्ख्या पवित्र सभेंत समेचें मिसांव करच्याक भरपूर याजक धर्म भाव भयणी फोव जायशीं आमी मागया याजक बापाय कशें आशिर्वादाचो मनीस आशिर्वादां जोडून दिवचो मनीस जावन सेवा दिता आसतना सर याजकांक लोकांचो भरपूर संघार सहकार पाठिंबो मेळ अशें मागया
कठीण दगीन आमी वळवळता हांव भिरांकूळ दग आसा धरण तपलेली आसा बरो पावस दडून मनशा कुळाक मनजातींक सुकण्या संवसांक रुखा झाडांक सुशेग फावो जायशी मागीं परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक कुडयात्मेची बरी भलायकी मागया ऑनलायन एरियमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सरभक्तिकांक मागलो लोपकार फावो जावं दी सुख संतोष समाधान बरी भलायकी सदांच ताका फावो जावं दी म्हूण मागया सर्गींचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसरलेली आमची मागणी दीन स्विकार कर संवसारी जिवितांत तुजो मोग प्रसारचें गोवळीक पावणा मनशा कुळाच्या हातान दिल्लो स्वामी आमचो एक खरो गोवळी ह्या खऱ्या गोवळ्याची आदर्श देख घेवन आमी ताच्या काळजा सारके खरे गोवळी जावंक जायची कृपा आमकां दी म्हूण मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद वेदार देवप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नव्या सर्वेशा देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ सर्गींच्या बापा आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबायन सोंसलेले कश्ट मरण आनी ताचें महिमेवंत पुनर्जिवनपण आमी आतां संभ्रमता आनी तुका भक्तीन समर्पिता ह्या बलिदानाच्या बळान आमच्या पातकाचे गायी गुण कर आनी जेजू बराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या संगता जिवी जाल्ली मनशां कशीं आमी तुका भेटयलेलें बलिदान जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणू फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासो पण ते करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ देलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परस संपूर्ण एक पावलो देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्लस्त सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र पवित्र पवित्र
दिमी गलियां बहु पवित्र घडी आमची संभ्रमता भाव भयणीनो उंडाने वाय नासले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची बहु पवित्र घडी समेचे मांस आनी रगत आमकां घडू दिवच्याक याजकांची गरज आसा धर्मीक भाव भयणींची आमकां पवित्र सभे गरज आसा देखून खऱ्या मनान खऱ्या काळजान जेजूचे कुडी रगत लागीं मागया आमकां दैते देवापोणी पावस जावं दीत म्हूण मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ही बलिदान तुका भेटयत आसतना आमी हर एकल्यांक आमच्या आत्मीक गरजां पावोवच्याक तुज्या काळजा सारके बरे गवळी आमकां पावस जावं दी म्हूण मागया बापा गरज तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमचे समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस्टमरान सुसंगीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड़ता सो गुठ परग छुया बाबा जेजूच्या मरण आसून पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीवणी उडास करता हांव आनी उच्चीवीत सोंडोर सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या मा समेस्तां पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के संवसारा विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी लिओ आमचो पापा पिटर पोलो आमचो गोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे स्थगत येदोन तोलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया सांगाती तिचो पती भाग्यवान सुजय भाग्यवान धरून जाता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना कशें एक बापा येसो आशिर्वाद भुरग्यांचें जिवीत नंदन करता तशेंच याजक असो गोवळे असो आशिर्वाद आपल्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांचें जिवीत नंदन करता असले याजक आशिर्वाद दिवचे याजक आमचे मदें सदांच आसूं दीत आनी याजकांच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण मागोन सोमयेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज समकय तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत सांग आमचो दिसपडटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कोळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता
म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे माय मग सुगुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापडूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कापडूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी देवाच्या पदा पवित्र सागर संसार दिली तुझे बहु पै तुकडे अनुसर म्हज्या कोणापर्यंत सर्व येतात म्हाका निवा सदां सुद्या आज्ञा म्हाका आदार दी आनी तुज्यो सगळ्यो ग्लोसरून कितें दीस म्हाका रीड बी नाका पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली सर्गींच्या राजाची बरी खबर प्रगट करूंक देवाचो आशिर्वाद मनशा कुळाक दिवच्याक ह्या जगांची गरज आसा ह्या जगांच्या आपोवण्या बसत देव आपोवण्या बसत मागोवंकू आयच्या दिसा आमकां आपोवणी दिता उलो दिता ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूंक आमेन येसू तू ये मोजे थंय काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन मागय जेसू तू ये मोजे थंय काळजान प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन मागय जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे व्हरते हे भाग मोचे काळजां तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे व्हरते हे भाग मोचे काळजां तुका सेवचे तरी जेसू तूं लोक जेसू उरण्या रुपार काळजांत राव जेसू जेसू तू ये मोजे थंय काळजांत प्रकाश फांकय जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तीन मागय प्रार्थुया कनवळ्या बापा आमच्या भोवमुगाळ देवा आमच्या जण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलेलें देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें ताच्या रक्तान आमची पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेळ्ळी आमी प्रामाणीकपणी जिवोवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं
या देण्यापासून आम्ही तुका दिन वाचताव आनी घरा वचून ताच्या थाळ्या खाण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान चिवंक आमची दिन वासनी वाडोवंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसया भक्तीन मिसान तुमी वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तां अभिनंदन पडयता वो आपण जें गायन केल्या समेस्तांक क्वायर मेस्त्री हेरी समेस्तांक जयसन समेस्तां एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. सुमेची बेसांवां एकामेका जोडया. आशिर्वाद घेवच्या काय ती जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया. सांड तुझी दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंका शेता बागी मनशाचो सोमिया येता चलून तुझे संगीत आयकूंक आशेता कर म्हजो पाटलाव देख तुती शेतां कणसां भरलेली लुणेक तयार ती जाशिल्ली राणी शेतां सोम्याच्या बागेत सर्गीच्या सोमिया येता सुलून तुझी संगीत ऐकूंक आशेता कर म्हजो पाटलाव. मोगाळ पूत सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. नमान बळक जेजू आशीर्वाद दी आमकां. रोसारी सैबिनी आम्हा बसोवन घेण्याची सगळी संगता बघून गुरुसाचे करुवे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. हॅव ए गुड डे. गॉड ब्लेस यू. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडव जेजूचे बुंतळ अलंगर हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम. फाटल्या वर्सा तावन ह्या बुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात. शुक्राराचे बडव जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा. ह्या मुखार जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडव जेजून हांगासर केल्लें आसा. ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता. तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची काळजां मनां दादोशी केल्लीं आसात. ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता. तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात. देवाची बेसांवां आशिर्वादान अनारुपी तुमी जोडून घेतात. तुमकां अभिनंदन. ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात. त्या देखून आनीक उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता. ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात. तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता. फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया. ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात. हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता. ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो. फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात.
आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा, परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्यवाणी